तिथून आमचा एनसीपी प्रेसिडेंट मिस्टर जोसे फिलिप डिसोजा is accusing us of aligning with BJP. Now I want to ask this NCP president Jose Philip D'Souza, Baba, why are you spreading these lies? Poilo 1999 जो Jose Philip elect जावन येयल्लो तेन्ना कोणेन सपोर्ट करून बीजेपी सरकार फॉर्मेशनान येयल्लो हे बी कोणे घातले बीजेपीचे किल्लो तेन्ना ती बीजेपी पावरान येयली हाडपी तोच दुसरे सुवातेर हांव म्हणटा एनसीपी इज अ ब्लॉक गोंयचो प्रेसिडेंट तो आतां गोंयचो एनसीपीचो आनी तो आमच्या ब्लॉकाक मांदार करता अरे आमकां मांदार करपाक आमचो जीपीसीसी प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर आसा आमकां तेणें सांगपा जाय कितें करपाचें तें आनी जेन्ना तो म्हणटा भाड्याचो प्लेयर हाडटा वो भाड्याचो कॅन्डिडेट हाडटा तेका कांय येना इट इज जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन ही इज फ्रस्ट्रेटेड दॅट वी आर गोइंग टू सपोर्ट वी आर कॉलिंग आवर कॅप्टन विराटो अरे कॅप्टन विराटोन कितें करूंक ना जेन्ना आमी तुका सांगपाचें म्हटल्यार एक दोन कोळशाक लागून मिटिंगे केल्ल्यो एक एप्रिलान आनी एक नोव्हेंबर एप्रील 2017 आनी नोव्हेंबर 2018 हेजें नांव आसलें त्या लिस्टार कोल एज्युटेशनाक हेजें नांव आसलें एक टिलक मैदानाचेर आनी एक एसएजी ग्राउंडार दोनूय एका मिसींग जालो हेजेर तो कितें म्हणपाक सोदता जरी तर आमी तर एलायन जाता बीजेपी कडेन जाल्यार तूं बीजेपीक सपोर्ट केल्लो तुजो आमदार एमएलए चर्चिल आलेमा इज सपोर्टिंग बीजेपी फॉर लास्ट 5 years you being NCP president what did you do job in Abu Dhabi very good salary but he has rejected that because he could not see the destruction of Goa happening हे सगळे आमचे खांबार जाता गोंय वो मनीस म्हाका एक्यूज करता आणि ही इज ट्रायंग टू टीच अ पर्सन फ्रॉम काँग्रेस ब्लॉक द काँग्रेस प्रेसिडेंट टू टॉक व्हॉट इज इन हिज माइंड ही इज मिसगायडिंग द पीपल ऑफ दाबोली ब्लॉक म्हाका एकूच सांग दोन पावटी हो मिनिस्टर जालो वास्को इज देयर एनी सिग्नेचर प्रोजेक्ट इन वास्को why is the bus stand still not happening which was foundation was laid on his birthday 17th of April I think it was almost around 2000 and something but till date there is no bus stand fish market Wilfred Miskita मरून गेलो फाउंडेशन तेणे घातलेले ते करू ना तेणे अजून आणि दाबोले किती करपाक येता आणि आम्ही किती करपाक जाय ओ कितें नाका ते आमचे हाय कमांड हा सांगपाक अरे तू आमचे रिलेशन बरे दवरपाक जाय तुवें जरी तर अलायन्स जाता जाल्यार तुका आमचो सपोर्ट जावो जाल्यार तू आमचे कडेन बरे भाशेन उलय 3 पावटी तो म्हाका मेळपाक येयला and all these 3 times I have said if high command agrees to your alliance we will support you but where is the question of we being support आतून जरी तर तू सहमता आम्ही बीजेपी वांगडा सिक्रेट डील करता मोविनाचे हांव कांय उलयना म्हणटा जाल्यार तू म्हाज्या वांगडा अलायन्स करपाक कित्याक येता रे दॅट मिन्स यू आर गेटिंग खुजली समवेर तुका करपता एक कडेक आनी तू करपिता एक कडेक तुवें जेन्ना म्हाजो स्टेटमेंट काडला तेजी हांवें बरे भाशेन तुका रिप्लाय दिल्या हांवें म्हणलें आमकां कांय अजून इन्फॉर्मेशन ना फ्रॉम आवर हाय कमांड जाल्यार हाऊ कॅन आय यू नो जस्ट कम आउट अँड सपोर्ट यू आमच्या मध्ये फूट घातलेली आम्ही सगळे वांगडा काम करता हो ब्लॉक घडोवपाक म्हाका 3 महिने लागले आणि हो ब्लॉक जो घडयला तो हांवें पर्सनली इंटरेस्ट घेवन घडयला माझे सगळे वांगडी पयलींचे आतांचे नवे वांगडी हे लोकांची आमी मागणी आयकल्या आणि हे मागण्या वरवीं आमी आमचो डिमांड हायकमांडाक धाडला आता हो मागणी म्हणजे कितें कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसाच्या बद्दल लोकांनी आमकां जे फीडबॅक दिल्लें हे आमी तांकां सांगलां 5 वर्सां जालीं बीजेपी पावरान
कोणी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यांनी लास्ट पाच वर्सांत कांयच डेव्हलपमेंट जावं ना आणि कोणाकूय जॉब सुद्दां मेळना. आमचे चिखली विलेज पंचायत एरियात खंयचे एक न्यू रोड केला दाखोवचो वो न्यू कसले प्रोजेक्ट घेयला दाखोवचे. फकत ते कोण काँग्रेस आहा ते काँग्रेसा म्हणजे हॅरेसमेंट चाललो आहा आणि हॅरेसमेंट करीत आहा आणि जे आमी जे वोटर्स आहाय ते आमचे वोट कोणा मारपाचो आनी खंयच्या पयशा मारपाचो तो आमचो हक कोणाच्यान कान व्हरों जायना. कित्याक आमकां प्रेशरायज करताय तेच सायडी येवपाक. आमकां कोणाच्या सायडी वचपाक गरज ना. कित्याक आमचो हक आमकां जाय ताका मारतले. आमकां प्रेशरायज करूं जायना कित्याक आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी. आमी केन्ना हांव इतले वर्स आहा पॉलिटिक्स आहा हांव सदांच काँग्रेस पार्टी बरोबर रावला आनी काँग्रेसा वोट मारला आनी म्हगे हे पार्टी फूल सपोर्ट काँग्रेसाक आसतलो आनी काँग्रेसा बरोबर रावतलो.